महादजीशी तह करून आपण उरलेल्या भारतावर फोकस करू शकतो. आम्हाला तुमच्या अटी मान्य आहेत महादजी. जर तुम्ही अहंकाराला बळी पडून वडगावचा तह रद्द केला नसता तर आज तुमचे 5-6 हजार सैनिक जिवंत असते. तुमची ही हिम्मत आणि देशभक्ती बघून आम्ही खुश झालो. खुश नाही, नाईलाज झालाय तुमचा. सही करा. वा, सॅल्यूट आहे महादजी शिंदेंना, ज्यांनी इंग्रजांना वारंवार हरवलं. 12 फेब्रुवारी 1794 मध्ये आजारपणामुळे पुण्याच्या जवळ वाणावाडीमध्ये महादजी शिंदे यांचा मृत्यू झाला. वानावडीमध्येच शिंदे छत्रीच्या नावाने महादजी यांचं स्मारक बनवण्यात आलं आहे. पाहिलंस क्रिश, महादजींनी एवढ्या लढाया लढल्या, पण त्यांच्या प्रत्येक लढाईच्या मागे 3 हेतू होते: मातृभूमीची रक्षा, देशभक्तीचं ध्येय आणि मराठा साम्राज्याचा विकास. आता तूच सांग, भांडणामागे तुझा काय हेतू होता? फक्त आणि फक्त दादागिरी करणं. हा, मला माफ कर. मी मान्य करतो की मी भांडखोर आहे. महादजींची गोष्ट ऐकून आता मी फक्त तेव्हाच भांडेन जेव्हा त्या भांडणाचा काही योग्य हेतू असेल. तर मग अभिमानाने म्हणा, भारत है हम. नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. एमएसएमई क्षेत्रात देशाच्या उदरगतीक दिला महत्वाचे योगदान. रोजगाराच्यो उपलब्ध केल्यात संधी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संवसारीक एमएसएमई दीस कार्यावळींत केले उलोवप. संवसारीक एमएसएमई दिसा निमतान पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनाझीस ब्रिगॅन्झा सभागृहात आयोजित जाली राज्यस्तरीय कार्यावळ. संवसारातल्या 90% व्यवसाय एमएसएमई क्षेत्रात आस्पावता. मुखेलमंत्र्यांनी केले उलोवप.
मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज कचरो वेवस्थापन मंडळाच्या अधिकाऱ्यां सयत केली महत्वाची बसका. गोंयांत बेगोबेग कचरो वेवस्थापन धोरण लागू करपाचेर जाली चर्चा. टॅक्सी मिटर घालपाचो निर्णय हांव मंत्री नासतना सरकारान घेतिल्लो. हेर आमदारांनी केल्ल्या विधानाचेर प्रतिक्रिया दिवचो ना. येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांचें स्पश्टीकरण. आनी आयज सावन ओडिशाच्या पुरी हांगा आयोजीत जाता भव्य दिव्य जगन्नाथ हांची रथयात्रा. गोंयांत मिरामार हांगा आयोजीत केल्या रथयात्रेक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जाली सुरवात. पळया खबर विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज संवसारीक सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग दिसा निमतान नवी दिल्लींत आयोजीत कार्यावळींत एमएसएमईन देशाच्या उदरगतीत केल्ल्या योगदानाचे आपल्या उलोवपांत खासा उल्लेख केलो. ह्या वेळार एमएसएमई फकत देशाच्या जीडीपीतच न्हय जाल्यार तळागाळांतल्या नवनिर्माणाक चालना दिता अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी नमूद केलें. शेतकामां उपरांत एमएसएमई क्षेत्र देशांत दुसरो सगळ्यांत व्हडलो रोजगार निर्माण करपी क्षेत्र आसा अशी खोस राष्ट्रपती मुर्मू हांणी उक्तायली. पूरे देश में एमएसएमई का फैलाव और करोड़ों लोगों का रोजगार के लिए इस क्षेत्र से जुड़ाव इसे सस्टेनेबल ग्रोथ में महत्वपूर्ण बनाता है. इस क्षेत्र का विकास महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम है. ये प्रसन्नता की बात है कि एमएसएमई सेक्टर में हाल के वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. हम सब जानते हैं देश में महिलाएं 50% है. जो महिलाओं का रोजगार बढ़ेगा तो देश का जो हम लोगों का सपना 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का मुझे लगता है वो तब संभव हो सकेगा. एमएसएमईन हरित तंत्रगिन्यानाच्या वापराचेर भर दिवपाचेर उलो मारतना हरित तंत्रगिन्यान हे काळाची गरज जावन आसा अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. हरित उर्जेचो वापर वाडोवपा खातीर केंद्र सरकार फावो ते प्रयत्न करता आनी एमएसएमई हातूंत हातभार लावन देशाच्या हरित क्रांतीत योगदान दिवचें अशें राष्ट्रपतींनी मागलें. एमएसएमई सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देना समय की मांग है. इससे न केवल एमएसएमई की सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी बल्कि देश को क्लाइमेट संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने भी सहायता मिलेगी. एमएसएमई के सस्टेनेबिलिटी के लिए इनोवेशन बहुत जरूरी है. सरकार विभिन्न माध्यमों से स्टार्टअप और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है. डीआरडीओ जैसे संस्थानों द्वारा एमएसएमई को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन और रिसर्च के लिए फंड जैसे सहायता दी जा रही है जिससे वे रक्षा और एयरस्पेस के क्षेत्र में योगदान दे सके. आणीबाणीक 50 वर्सां पुराय जाल्ल्यान मॉक पार्लमेंटाचें आयोजन केलां. विदेश मंत्री डॉ जयशंकर हांणी त्या निमतान संबोधीत केलें. आणीबाणीच्या वेळार भिरांतीचें वातावरण सगळेच कडेन आशिल्लें. पुराय समाजाचें मनोबल आणीबाणीचो सगळ्यांच्याच जिविताचेर परिणाम जालो. गुजरातात लेगीत सरकार पडलें आनी गुजरात आंदोलन सुरू जालें. इंदिरा गांधींच्या विरोधांत इलाहाबाद हायकोर्टान निर्णय दिलो अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगलें. ये आप समझ लीजिए, लोगों का रिकॉर्ड देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की भी डीएनए होती और ये डीएनए कि आज तक इमरजेंसी के बारे में रिग्रेट कभी भी ये नहीं कहा कि गलत निर्णय था, कि हम सॉरी हैं कि हम लोगों ने कितने देश का जीवन, कितने लोगों का जीवन बिगाड़ा. कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, इवन राजीव गांधी, they have never expressed regret for emergency. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी चीनाचे संरक्षण मंत्री एडमिरल डोंग हांचे वांगडा बसका घेतली. दोनूय देशां मदले द्विपक्षीय संबंद सुदारपा हेतान ही बसका आशिल्ली. सीम विवादाचेर कायमस्वरुपी तोडगो काडपा खातीर रोड मॅप तयार करून ताचेर भासाभास करपाचेर भर दिलो. भारत चीन सीमेचेर शांतीकाय दवरपा विशीं लेगीत हातूंत उलोवप केलें. कैलाश मानसरोवर यात्रा परत सुरू करपाचेर लेगीत ह्या वेळार
दोनूय मंत्र्यां मदीं चर्चा जाली. अस्तंत बंगालात परत एक फावट बायलांच्या सुरक्षेविशीं सरकाराचेर प्रस्न उपरासला. 25 जून ह्या दिसा कोलकातात परत एक फावट कसबा कायदो महाविद्यालयाच्या एका विद्यार्थिनीचेर कॉलेज संकुलात सामुहीक दुष्कर्म जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. ह्या प्रकरणात कोलकाता पुलिसांनी संघ फुडाऱ्या सयत 3 दुबावितांक 4 दिसां खातीर ताब्यांत घेतल्यात. भाजपान केंद्र सरकाराचेर ह्या प्रकरणाक लागून खर टिका केली. ममता बॅनर्जी शासनात बायलां अजूनय असुरक्षीतच अशी टिका ममता बॅनर्जी सरकाराचेर जाता. मुखेल आरोपी मनोजीत मिश्रा हो संघ फुडारी आशिल्ल्याचें हातूंत मुखार आयला. हे विशीं भाजपा खासदार सुकांत मुजुमदार हांणी अदीक म्हायती दिली. ये आरजीकर मामले के बाद फिर से घटना दर्शाती है कि इस राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या है और जो एक्यूज है, मूल एक्यूज है, उसके खिलाफ जो आरोप आया है वो तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद के नेता हैं और तृणमूल कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ उसकी फोटो है. तो जब एक मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि रेप हो गया कहीं पे तो छोटी घटना है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, या बोलेंगे कि उसके साथ प्रेम संबंध था जिस लड़की का रेप हुआ है, इस तरीके की बयान ममता बनर्जी के द्वारा और ममता बनर्जी के पार्टी के द्वारा लगातार दिया गया है. तो इस तरीके की बयानबाजी जब होती है, इवन आरजीकर के मामले में आप देखेंगे तो आरजीकर के घटनाओं को दबाने की हर संभव कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी. तो जब एक चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर भी है जिस तरीके की अगर कोशिश करेंगे कि रेप की घटनाओं को दबाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स है उनको लगेगा कि सरकार हमारी तो दोस्त है. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज MSME दिसा निमतान पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनाझीस प्रगांजा सभाघरात आयोजित कार्यावळीत उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांचे वांगडा वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळीचो विशय टिकाऊ आनी डिजिटल फुडार घडोवपाक MSMEक सशक्त करप असो आशिल्लो. ह्या वेळार उलयतना संवसारांत 90% वेवसाय हे MSME क्षेत्रांतल्यान जाता, तशेंच 72% रोजगार आनी 50% GDP MSMEच्या माध्यमांतल्यान मेळयतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या वेळार उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांणी आपल्या उलोवपांत MSME ही उदरगतीची मुळां आसून गोंयांत MSMEची वाड जावपा हेतान सदांच सरकारा कडल्यान आदार फावो जाला अशें सांगलें. घेवया एक ल्हानसो विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज संवसारीक MSME दिसा निमतान पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनाझीस प्रगांजा सभाघरांत आयोजीत कार्यावळीत उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांचे वांगडा वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळीचो विशय टिकाऊ आनी डिजिटल फुडार घडोवपाक MSMEक सशक्त करप असो आशिल्लो. ह्या वेळार उलयतना संवसारांत 90% वेवसाय MSME क्षेत्रांतल्यान जाता, तशेंच 72% रोजगार आनी 50% GDP
MSMEच्या माध्यमांतल्यान मेळयतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलां. आज वर्ल्ड MSME डे आणि ग्लोबल सिनारियो तुमच्या मुखार दवरता आसतना 90% ऑफ द बिझनेस हो MSME सेक्टरात करता. हांव ग्लोबली सांगता. 60 to 70% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड थ्रू द MSME सेक्टर आणि 50% ऑफ द GDP इज जनरेट थ्रू MSME सेक्टर. म्हणजे तुम्ही ग्लोबली MSME सेक्टराक केदें व्हडलें म्हत्व आसा तें लक्षांत घेयात. इट इज नॉट ओन्ली इन आवर कंट्री बट ग्लोबली जर हो सिनारियो पळयत जाल्यार MSME सेक्टर इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आणि ताकाच लागून आमी वर्ल्ड MSME डे मनयता. आमचें इंटेंशन कितें आसा तर फुडें यंग एंटरप्रिनर्स तयार जावपाक जाय. न्यू MSMEs मायक्रो स्मॉल एंटरप्रायझर्स हे तयार जावपाची गरज आसा म्हणून तुमकां सगळ्या जाणांक आपयल्या. ह्या कार्यक्रमाची मेसेज ही सगळ्या पर्यंत वचूंक जाय म्हणून वुमन्स हांगासर आपयल्या ज्यो आपले सेल्फ हेल्प ग्रुप MSMEत कन्वर्ट करपाचे आसात. ह्या सगळ्यांच्या पर्यंत ही मेसेज वचूंक जाय. म्हणजे एके वाटेंतल्यान आमकां हाव टू स्टार्ट ADII आणि रॅम्प ह्या सारकिल्ल्यो 2 स्किमी ज्यो आमी सुरवात केल्या. दीस इज अ ऑपॉर्च्युनिटी फॉर यू पीपल. आपूण जर एंटरप्रिनर जातलो आसत जाल्यार ताची सुरवात ही आपल्या कॉलेज जिवनांतल्यान जावपाक जाय. फर्स्ट इयरांतल्यान जावपाक जाय जाल्यारूच आपूण सक्सेसफूल जावपाक शकता. ह्या वेळार उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांणी आपल्या उलोवपांत MSME ही उदरगतीची मुळां आसून गोंयांत MSMEची वाड जावपा हेतान सदांच सरकारा कडल्यान आदार फावो जाला अशें सांगलें. Today we see that the MSME sector in Goa also has been growing. For a small state of Goa to have 90% of its people as micro enterprises, to have them as self-help groups, it is but time we give them a platform. And I want to tell them, while you all are doing well, you have been pushing people. We should not wait that now today we are inaugurating 2 centers, facilitation centers, one in the north, one in the south, separately for women as well. But what I want happening, which I have told my director, which I have told my secretary industries, you have to go to the field. It has to be moving to the people themselves. Make them more tech savvy. They should know to use the platform. We have already about 4 products which are already GI tagged. Many more are in the pipeline. We have such lovely things being produced. What is important ultimately is the packaging. What is ultimately important is the marketing. And how will your marketing take place? Your marketing is going to take place simply to higher levels, to big volumes, only through a digital platform. And that's why I'm very happy today. Iris TV has launched this particular forum where it would be face to face with your MSMEs, with your self-help groups, with the different departments and everybody else. But we have to get the people there. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय कचरो वेवस्थापन महामंडळाचे मुखेल अधिकारी आनी भागधारकां सयत गोंयचे कोयर वेवस्थापन उपक्रमा विशीं नियाळ घेवपा हेतान महत्वाची बसका आपयल्ली. ह्या वेळार संबंदीत खात्याक बायोमेडिकल आनी ओलो कचरो वेवस्था बेगोबेग लागू करून राज्यांत कचरो वेवस्थापनाचें धोरण लागू करपाचेर भासाभास जाल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकारांक सांगलें. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाची मिटींग काल पुराय सगळे म्हणजे स्टेक होल्डर्स जे आहा पळय न्ही रे, म्युन्सिपालिटीज आसतले, पंचायत आसतले, इंडस्ट्रीज आसतले किंवा बाकीचे सगळे, ह्या सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक आपयले. वी आर टेकिंग द पॉलिसी डिसिजन. गोंयांतलो पुराय वेस्ट म्हणजे इवन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट सुद्दां ट्रॅक जातलो. हॅजार्डस वेस्ट आमचे कडेन फेसिलिटी आसतना 350 पैकी 50 जाण फक्त त्या हॅजार्डस वेस्टाचेर उडयताले. बाकीचे बेश्टे आमी भायल्या कंपनीक दिता आनी कितें तें चलचें ना. अंडर पॉलिसी डिसिजन जी फेसिलिटीज आमी ज्या जाग्यार अवेलेबल आसा त्या जाग्यार त्यांनी तो वेस्ट थंयसरूच हाडून उडोवचो पडटलो. म्हणजे आमी जाका म्हणटा की कॅमिकल वेस्ट आसा तरी थंय उडोवचो पडटलो. आमी कॉमन्युलेटींग फॉर द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स 99% ऑफ द वेस्ट इज कलेक्टेड बाय द बायोमेडिकल वेस्ट.
हार्डली नाव आमी उरलेलो आतां हॅजार्डस वेस्ट आसतलो, केमिकल वेस्ट आसतलो, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट आसतलो, हाजेरूय लक्ष दितले जेणे करून गोंय आमकां क्लीन आनी ग्रीन दवरपाक जाय. त्या खातीर आमी फॅसिलिटीज एवेलेबल केल्या, लोकांनी ताजो उपयोग करपाक जाय आनी जे उपयोग करिना तांकां खंयसरूच सोडचें ना. आतां ताका जी फायन आसतली आमी टायटन करपाचें जें आसतलें तें सगळें सुरवात केलां. ताजी पॉलिसी डिसिजन घेवपाक मिटींग आसतली, ताजी पुराय पॉलिसी फ्रेम करून लोकांच्या मदीं वयतली. उदक ही निसर्गाची देणगी असून तें जपून दवरप ही सगळ्यांची सामाजीक जबाबदारी आसा आनी झाडां लायन आसतना उदक संवर्धनाची कल्पना अपुरी आसा अशें राज्याचे उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आपल्या मार्गदर्शनाच्या उलोवपांत सांगलें. पेडणेच्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत नवचेतना युवक संघ हांणी आयोजीत केल्ल्या उदक संवर्धन ज्ञानाकडल्यान कृती कडेन ह्या व्याख्यानात ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर तशेंच शाळेचे हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. उदक हेंच आयुश्य जावन आसा आनी तें नासल्यार ह्या संवसारांत कांयच उरचें ना अशें ह्या वेळार मंत्री शिरोडकर हांणी सांगलें. कन्झर्वेशन ऑफ वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. उदक सांबाळप खूब महत्वाचें. आमच्याकडे भरपूर पावस पडटा. आतापर्यंत म्हाका दिसता डबल टेबल पावसा पयलीं वचून दर्याक मेळून सकयल. आनी तुमी सुदैवी म्हणजे पेडणेचे लोक सुदैवी कशे तुमकां लागीं हांगसर न्हंय आसा न्ही, शापोरा न्हंय मुखार मातशी मुखार गेली ती येवच्या आनी एक न्हंय आसा तेरेकोन न्हंय आसा. ते 2 न्हंय आसा तुमकां आनी थंय दोनूय न्हंय जे आसा पळय न्ही हे न्हंयच्यान भरपूर उदक येवंक शकता. ऑफकोर्स आमी एक प्रयत्न केल्लो आसा आनीक आमदार बाबा सांगला तशें 6 ते बिचोली गांवांत जो प्रोजेक्ट जाता तातूंतल्यान भरपूर उदक तुमचे म्हणजे ते वैलपार म्हणटा ते नवीन पंप बसयल्यात आनी तातूंतल्यान उदक पिवपाचें आनी शेती खातीर उदक भरपूर मेळटलें. कॅनलांतल्यान उदक भरपूर मेळटलें. कन्झर्वेशन ऑफ वॉटर कशे पद्दतीन हांव गाडी करता, उदकाचो नळ चालू आसता, मोटरसायकल धुवपाक जाय, गाडी धुवपाक जाय, चालू केलो टॅप आनी पायप आसता दवरले थंय, बरी गाडयेक कपडे लावपाक. देर आर सो मेनी वेज. You think and you will get just remedy for water conservation. आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी आपल्या उलोवपांत झाडां रोवप हें फकत पर्यावरण संवर्धनाचें न्हय जाल्यार उदका स्रोताचें रक्षण करपाचें एक प्रभावी साधन आसा अशें सांगलें. प्रत्येकान एक झाड लावन ताची जतनाय केल्यार फुडारान उदकाचे प्रश्न सुटावे जातले अशेंय तांणी मुखार सांगलें. साळावले धरणा सरभोंवतणच्या गांवांनी बरो पावस पडिल्ल्यान साळावले धरण पुराय क्षमतेन भरून व्हांवता. राज्यांत अंदू 6 दीस आदींच मॉन्सून दाखल जाल्ल्यान मे म्हयन्यांत भरपूर पावस पडला. ताका लागून साळावले धरणा सयत गावणें धरण तशेंच चापोली आनी पंचवाडी धरणां लेगीत बऱ्याच प्रमाणांत भरल्यात. उदकाच्या वापराचो प्रश्न हाका लागून ह्या वर्सा बऱ्यापैकी सुटावो जावची अपेक्षा आसा. उदका स्रोत खात्या कडल्यान बरीचशीं कामां जाल्यात. हाजेर दूरदर्शनान मंत्री सुभाष शिरोडकर हांची प्रतिक्रिया घेतली. हो उदकाचो सांठो जो आसा पळय निसर्ग देवची संपन्नता जी आसा पळय आनी गोंयचेर जो वरदहस्त आसा तें पळयतरी मन सामकें धादूस जाता. ह्या उदकाची पुरवणी जी आसा पळय न्ही ती आमी एंटायर नॉर्थ गोवाक करता, पिवपा खातीर बीन सावथ गोवा, पिवपा खातीर बीन आनीक इरिगेशना खातीर बीन. एक समृद्धीचें धोतक अशें म्हणटा वावूज गेलो साळावली धरण एक समृद्धीचें धोतक जावन आसा, चित्र जावन आसा, रूप जावन आसा, जे धरणाच्या उदका वयल्यान सांगे धरून ते वास्को पर्यंत लोकांक उपजिविकेचें साधनय आसा, समृद्धीचें साधन आसा, शेती वेवसायाचें साधन आसा, बागायतीचें साधन आसा. आनीक थोडक्यात अशें म्हणून की हर हुंदरी अशें हें रूप जें आसा पळय निसर्गाचें रूप जें आसा पळय जें उदकाच्या रुपान आमकां मेळटा त्याचो वापर त्याचो फायदो गोमंतकी जनता घेता. शेतीच्या रुपान आसूं, बागाच्या रुपान आसूं, इंडस्ट्रीच्या रुपान आसूं, आपली घराची आनी कुटुंबाची स्वच्छतेच्या रुपान आसूं, आरोग्याच्या रक्षणाच्या रुपान आसूं, हें सगळें पळयतरी मनाक खूब धादोसकाय जाता, मनाक खूब बरें दिसता. गोंयांत टॅक्सी वेवसायिकां खातीर चलणुकेंत हाडिल्ल्या टॅक्सी एपा विशीं अजूनय वाद सुरू आसात. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी ह्या एपा विशीं केल्ल्या विधाना बद्दल आयज येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी प्रतिक्रिया उक्तायतना टॅक्सींक मिटर लावपाचो निर्णय हांवें मंत्रीपद सांबाळ्ळें ताच्या आदलो आशिल्लो अशें सांगलें. कांय लोकांक वायफळ गजाली उलोवपाची संवय आसा, ताका जाप दिवपाक आपूण बांदील ना अशें लेगीत ह्या वेळार मायकल लोबो हांचेर नेम सादून मंत्री गुदिनो हांणी सांगलें. I can show you the entire records. All this was decided much before I came. Itlas म्हाका सांगपाचें आहा. I can show the dates and everything.
कोणे कितें उलयलें हांवें सगळें एका उत्तर दिवपाची जबाबदारी पोजिशनाचेर आसतना उलोवपाचें काय तेणी चिंतपा जाय तो उलयता हांवें मागीर खंयचें काय उलोवपाचें इतले तुमकां कमेंट जाय एक कॉन्ट्रोवर्सी करपा हांव तें तुमकां चान्स दिवपा ना आय एम फोकस्ड ऑन वन व्हेरी क्लियर थिंग वी हॅव टू एडॉप्ट टेक्नॉलॉजी in the taxi or transport sector and we will do it. My honorable chief minister and my other colleagues will support me. I am fully confident. I am focused on evolving a solution and I will do it and show as far as the transportation in Goa is concerned, as far as the taxi sector is concerned. गोंय समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि आदिवासी कल्याण खाते वतीन 3 जुलै दिसा सांग्यार आयोजीत जावपी कार्यावळी विशीं माहिती दिवपा हेतान पत्रकार परिशद आपयल्ली. राष्ट्रीय पावंड्यार राबयिल्ले धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ही मोहीम 3 जुलै सावन गोंयांत राबयतले आनी ह्या मोहिमे अंतर्गत देशासयत गोंयांतल्या आदिवासी समाजाची एकंदरीत उदरगत करपाचेर भर दितले अशें ह्या वेळार मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें. जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान aims for the holistic development of tribal communities and villages, focusing on those in aspirational blocks with ST population over 50% or more. The villages with at least 500 people and 50% of ST population, covering around 63,643 villages across the country over 5 years, 2024-25 to 2028-29. This program will reach 549 districts and 2,911 blocks across tribal dominated areas in 26 states of India and 4 union territories, ensuring comprehensive development for this. मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्टान बायणाची रॅम्प गेट बंद केल्या उपरांत आतां नव्यो हालचाली करतना एमपीटीन फूटब्रिज लेगीत गेटी घालून अचकीत बंद केल्यात. सामान्य लोकांच्या वापरांत येवपी हो फूटब्रिज अचकीत बंद केल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. थळावे आमदार कृष्णादाजी साळकर हांणी हे घडणुकेक दादागिरी अशें म्हणटना बेगोबेग ही पायवाट उक्ती करची अशी मागणी केल्या. प्रशासनाक कांयच कळनासतना एमपीटीन आपल्याक जाय तसो निर्णय घेता असो आरोप करतना जर ही पायवाट सुरक्षीत नासली जाल्यार ताचेर प्रशासना कडल्यान सखोल सर्वेक्षण जावचें अशें आमदार साळकार हांणी मागलां. हाय एटेंडन्स एमपीटी पळय करता जाय तेन्ना थंय गेट घाली जाय तेन्ना हें बंद केलें सो एमपीटीन आमकां विकतें घेतल्या काय कितें सो इट इज सो बॅड. आज हांगा कितलींशींच बायलां हांगा आमचे लोक हांगच्यान शॉर्टकट पडटा म्हणून ह्या ब्रिजा वयल्यान वतात. तेच तर वेलंकनी चॅपलाचे सगळे डिवोटीज आसा ते हो ब्रिज यूज करपाक थंय वतात. आतां सप्ता येता सप्ताचे लोक तेवटेंतल्यान हांगा येतात आनी एमपीटी कोणाक सांगनासतना विदावट इन्फॉर्मिंग एनी ऑथॉरिटी म्हणजे स्वता आपूण ऑथॉरिटी जावन सगळें बंद केलें. सो वी हॅव टोल्ड देम टू फर्स्ट इमिडिएटली रिमूव दीस, ओपन द ब्रिज, इन्फॉर्म द म्युनिसिपालिटी, हॅव एन इन्स्पेक्शन आनी कितें तुमचो प्लॅन आसा तो आमकां सांगा. विदावट इन्फॉर्मिंग एनीबडी तुमी जाय तें करूंक शकना. हांगा ऑथॉरिटीज आसा, कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा, म्युनिसिपालिटी आसा. तुमकां गोड लागना म्युनिसिपालिटीच ऑथॉरिटी जाली म्हणजे तुम्ही जाय ते बंद करता जाय ते हें करता. तुमकां खबर नासलें वो अनसेफ आसा काय कितें तो. तुम्ही MLA खंयचे हांगा 2 MLA लागता, संकल्प आमोणकार आनी हांव. तुम्ही आमकां एक दीस तरी इन्फॉर्म केलें की अशें जाता बाबा आमी बंद करपाक सोदता, सेफ्टी मेजर्स घेवपाक सोदता. तुमी सांगलें केन्ना भितर जातलें कितें जातलें असो थंय बी ड्रायव्हर इलेवरी जाल्लो. पूण आमकां ताणें विचारून आमी सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी केल्लें. आज गरीब समाजाचो लोक जो आसा हू कॅनॉट एफोर्ड ट्रान्सपोर्ट ते हांगच्यान चलत वतात आनी तांकां तुमी हें करता. वॉट इज युअर तुमचें इंटेन्शन कितें आसा. ओडिसा हांगा आयज संवसारीक पावंड्यार नामना आशिल्ली देव जगन्नाथ हांची रथयात्रा पुरी हांगा आयोजीत जाता. ह्या रथयात्रे खातीर हजारांनी भावार्थी यात्रेंत वांटो घेवपाक जमल्यात. आयज देव जगन्नाथ आपले भाव बलभद्र तशेंच भयण सुभद्रा हांचे सयत व्हडा दबाज्यान आपल्या मावशेगेर म्हळ्यारच गुंडीच्या देवळांत वतात अशें मानून दर वर्सा ह्या यात्रेचें आयोजन जाता. 7 दीस गुंडीच्या देवळांत रावन परत एकदा देव जगन्नाथ हांकां मूळ देवळांत हाडले उपरांत निमाण्या दिसा भांगराचे अलंकार घालून तांची पुजा जाता. रथयात्रे निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक परबी भेटयल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशांत देव जगन्नाथ हांचे कडेन पुराय संवसारांत शांती, इश्टागत आनी मोगाची भावना परत एकदा प्रस्थापीत जावची अशी प्रार्थना केली.
श्री जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट गोंय आणि अखिल गोंय ओडिसा संघटनेन आयज मिरामार पणजे हांगा मारुती देवळा सावन भगवान जगन्नाथ रथयात्रेचें आयोजन केल्लें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भगवान जगन्नाथ हांची पुजा करून ह्या रथयात्रेची सुरवात जाली. पुजा आणि आरती केले उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी रथयात्रेच्या मार्गाचेर सान्न मारून उपरांत रथाची दोरी ओडून यात्रेक सुरवात केली. ह्या वेळार तांचे सयत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, सरचिटणीस सिद्धार्थ कुंकळकर तशेंच व्हडा संख्येन भावार्थी हजर आशिल्ले. आता पळया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 30.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. एमएसएमई क्षेत्रांत देशाच्या उदरगतीक दिलां म्हत्वाचें योगदान. रोजगाराच्यो उपलब्ध केल्यात संदी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संवसारीक एमएसएमई दीस कार्यावळींत केलें उलोवप. संवसारीक एमएसएमई दिसा निमतान पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनाजिस ब्रिगेन्झा सभाघरांत आयोजीत जाल्ली राज्यस्तरीय कार्यावळ. संवसारांतले 90% वेवसाय एमएसएमई क्षेत्रांत आस्पावतात. मुखेलमंत्र्यांनी केलें उलोवप. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय कचरो वेवस्थापन मंडळाच्या अधिकाऱ्यां सयत केली म्हत्वाची बसका. गोंयांत बेगोबेग कचरो वेवस्थापन धोरण लागू करपाचेर जाली चर्चा. टॅक्सी मिटर घालपाचो निर्णय हांव मंत्री नासतना सरकारान घेतिल्लो. हेर आमदारांनी केल्ल्या विधानाचेर प्रतिक्रिया दिवचो ना. येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांचें स्पश्टीकरण. आनी आयज सावन ओडिसाच्या पुरी हांगा आयोजीत जाता भव्य दिव्य देव जगन्नाथ हांची रथयात्रा. गोंयांत मिरामार हांगा आयोजीत केल्या रथयात्रेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाली सुरवात. आणि इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.